मोगाच्या आसतांदू पास्कांची परब समोरून आयच्या दिसाक आमी पास्कांच्या परबेच्या दुसऱ्या आयतारान भितर सरल्यांत आनी हो दुसऱ्या आयतारान शुभ वर्तमान आयकून घेतना आमकां विशय शुभ वर्तमानान जो आसा तो आयच्या दिसाक फावो जाल्लो आसा। तो म्हणल्यार तुमकां शांती आसूं हो आयच्या दिसाक विशय आमकां दिल्लो आसा। आनी होच विशय फुडें वतना ल्हानशी नदर आमच्या पयल्या वाचपाचेर आमी मारुया। आयचें पयलें वाचप इतिहासाच्या पुस्तकांतलें आसा। हें आमकां सांगता कोण परी जेजूच्या भावार्थान आमचो क्रिस्ती धर्म वाडलो आनी होच भावार्थ तिणी संवसारान परगट केलो। आयच्या दिसाक दुसरें वाचप तें जुवांच्या चिठींतलें आसा। तें आमकां सांगता आमचो भावार्थ वाडटा तेन्नाच आमी संवसाराचेर जैत बरूंक शकतात। आनी आयच्या शुभ वर्तमान आमकां तोमासाची खबर सांगलेली आसा। कोण परी ताजो दुबावान ताणें भावार्थ आपलो वाडयलो आनी ओत्मीक वाडाय ताणें केलेली ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक मेवता। आनी आयच्या दिसाक हो दुसरो आयतार भितर सरतना आमी सगळीं हो आयतार काकलुतीचो आयतार म्हणून समजता। म्हणटच आयच्या दिसाक खेरीतपणीन ह्याच विशय फुडें वतना पयली वस्त आमचे सवें आयच्या दिसाक जावंक आमकां उलो मारता हो विशय तो म्हणल्यार म्हजें आनी तुमचें सवें ही शांती परगट करूंक आनी ही शांती संवसारान परगट करूंक। पुणूय जेन्ना म्हज्या जिवितान हांव शांती सोदतना आमच्या कुटुंबांक आमी शांती सोदतना वो ह्या संवसारान झगडीं झुजां जातना शांती सोदतना आज कसले शांतीचो हो विशय आमकां उलो मारता काय। पयले सुवातेर ही शांतीचो आमी उगडास करतना ल्हानशी लक्ष घालून वो ल्हानशी घडणी तुमच्या कानार सादून ही शांती आमच्या जिवितान कसली जावची वो आमचो भावार्थ कसो वाडचो हें तुमच्या कानार सादूंक सोदता। एक पावटूय 3 दादले आपल्या बोटीनूय अशेंच प्रवेश करताले आनी जेन्ना बोटीन प्रवेश करतना अवचितूचूय उदकाच्या मोडाकूय सांपडले आनी जेन्ना उदकाच्या मोडाक सांपडलेले तेन्नाचूय भाव भयणीनो ह्या उदकांतल्यान सारवार जावंक तांकां एकूच प्रस्न आसलेलो तें म्हणल्यार आनी ह्या व्हडले बोटींतूय ल्हानश्यो बोटी आसलेल्यो आनी ह्या बोटींतूय फकत 20 लोक भितर सोदूंक शकतालो आनी तेन्नाचूय 20 करून अशीच ही बोट जेन्ना उदकांतली सुट्टाली तेन्ना अवचितूच ह्या 3 दादलेवूय हे बोटींतूय भितर सरले आनी जेन्ना बोटीन भितर सरले म्हणटच आमी जाणात ह्यो बोट ज्यो आसात त्यो चडूय तांचो पेस घेवंक शकनात। म्हणटच तेवूय 3 दादले चिंतूंक पडलेवूय आमी 3 जाण एक्स्ट्रा जातात म्हणटच ही गोडे बोट बुडूंक शकता। आनी पयल्या दादल्यान म्हणलेवूय उरलेलो लोक बुडून मरतलो म्हणटच ताणें चिंतलेवूय देवा म्हणलेवूय देवाक उलो मारून ताणें उदकांत उडी मारलीवूय आनी उरलेल्यांवूय ताणें साल्वार केलें। दुसरो दादलो म्हणूंक लागलोवूय परतून देवाक उलो मारूंक लागलोवूय आनी ताणेंय उदकांत उडी मारून उरलेल्यांकूय साल्वार केलें। तिसरो दादलो देवाक उलो मारलोवूय आनी ताज्या कुशीक कोण आसलेलोवूय ताकावूय लोकयलोवूय उदकांत घालोवूय आनी ताणें आपलो जीवूय साल्वार केलो। ओय म्हज्या भाव भयणीनो देवाक उलो मारलो खरें भावार्थ जियेता खरें पूण भावार्था सवें आनी ताज्या कोन्या सवें गडे एक बाराबर ताज्यो कोन्यो आनी भावार्थ बाराबर चलो नासलेलो। असली गोत म्हजी आनी तुमची जायते फावटी जाल्ली आसा आनी आयच्या दिसा देखूनच तोमास आमकां एक बऱ्यांतली बरी शिकवण दिता। पयली शिकवण म्हणल्यार आमकां गडे सगल्यांक आमच्या भावार्थाचेर दुबाव आसा पूण आमचो दुबावूय जायते फावटी रेजांव बरें केलें जाल्यार आमच्या दुबावान आमचो भावार्थ वाडूंक शकता जे परी तोमासान केल्लें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानाक दिश्टी पडटा। आज भाव भयणीनो तसोच दुबाव घेवन बरें रेजांव करून आमी आमच्या भावार्थ वाडोवंक आमकां पयली वस्त आमकां उलो मारता। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमचे मदलीं जायतीं जाण आसात गडे देवाचेर स्वत मानूंक सोदिनात पुणूय तोमास गडे नासलो खरो ताजेच परी जायतो लोक थंय हाजीर नासलो
पुणूय पोडे नासतना ताणें सोत मारलें. पूण दुसरी वस्त आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान आमकां करूंक उलो मारता ती म्हणल्यार आमी सगळीं देवाक पोडे नासतना देवाचेर सोत मानून विस्वास दवरूंक आमकां गरज आसा. ही जावन आसा दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत आयच्या दिसाक करूंक गरज आसा. आयच्या दिसाक निमणी वस्त ती म्हणल्यार आमी गडे भावार्थ जियेतात खरी, पूण भावार्थ जियेलो जाल्यार कसल्याच फायद्याक आमचो पडचो ना. आमच्या भावार्था सवें आमच्यो बऱ्यो कन्यो जेन्ना आमच्या भाव भयण्यां सवें पावतल्यो तेन्नाच भाव भयणीनो आमचें बरें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारांत जी शांती आयच्या विशयान आमी हाडूंक सोदतात ती शांती आमकां दर एकल्याक फावो जातली. जाल्यार आयचो आयतार आमकां सगल्यांक उलो मारता जी काकलूत आमी अणभवूंक सोदतात तीच काकलूत आमच्या भाव भयण्यांक दिवंक. जी शांती आमी सोदतात तीच शांती आमी पयलीं जिवंक आनी तीच संवसारांत परगट करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां भावार्थाचे नदरेन दर एकल्याक उलो मारता. जाल्यार मागुया हे आयताराक आमी खूद आमकां शांती सोदतना आमचो भावार्थ वाडोवन भावार्था वरवीं बऱ्यो कन्यो करून ही शांती संवसारांत परगट करूंक आनी ही शांती आमकां दर एकल्याक आमच्या क्रिस्ती जिवितांत मागतना आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.